नमस्कार. या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पणजे इलेक्शनाचे सप्तक आणि त्या सप्तका लागून परत आमी सत्याग्रह ही माळ घेवन तुमच्या म्हऱ्यांत आयल्यात. इलेक्शन जाता मेरेन इलेक्शनाचे दीस आणि रिजल्टाचे दीस आमी कंटिन्युअस वेगवेगळे पॅनल्स, वेगवेगळे एक्सपर्ट्स आणि पॉलिटिकल पार्टींचे रिप्रेझेंटेटिव्स घेवन तुमच्या म्हऱ्यांत येतले. ह्या सप्तकातल्या सत्याग्रहातल्या ह्या इलेक्शनाच्या ह्या पयली भागात आमी आज डिस्कस करतात ते म्हळ्यार राजधानी पणजे खातीर दिल्ले मॅनिफेस्टो. जो मॅनिफेस्टो काँग्रेसीन दिला आणि जो मॅनिफेस्टो बीजेपीन दिला. किती वेगळी दिला खरेंच हाजे फाटल्यान एक क्रिएटिविटी, एक विजन आसा काय कितें, काय फक्त कॉपी पेस्ट जॉब जाला हाजेर आमी भासाभास करतले. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसा ते म्हळ्यार भाजपाचे नगरसेवक फुडारी आणि जाणी पणजेचे तांकां भितरल्यान भायल्यान सगळे खबर आहा ते मिलिंद बाब डिक्रूज. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकमताचे संपादक राजू बाब नायक. स्वागत. आणि तिसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे मणियारे आणि काँग्रेसीचे फुडारी यतीश बाब नायक. स्वागत. हांव यतीश सुरवात तुजे वयल्यान करता. तुमचो जर मॅनिफेस्टो जर पळयलो बीजेपीचे मॅनिफेस्टोचे मागीर या, पण तुमी तातूंत भितर मास्टर प्लॅन, मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, 2 फ्लायओवर, मागीर JNNURM सकल्ले फंड्स, अशी वेगवेगळी गजाली मांडल्यात. अशें नवीन कितें आहा हातूंत भितर की लोकांनी तो मॅनिफेस्टो वाचून बी तुमकां मत घालचें? पळय, आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा तो एक ऑनेस्ट आणि अर्नस्ट डॉक्युमेंट आसा. आमच्या मॅनिफेस्टोन अशी एकूय गजाल ना जी करूं शकना, अशी एकूय गोश्ट ना जी परस्यू करूं शकना आणि व्हील आसल्यार पुर्तताय पर्यंत व्हरूं शकना. सो वी हॅव ट्रायड टू गिव टू द पीपल एन अश्युरन्स थ्रू आवर मॅनिफेस्टो that we, if elected to power as an MLA of Panjim, we are going to do these things. Some of them are already in the pipeline because our candidate is the mayor. ताणे JNNURMचे खूबशी प्रपोजलां हाडल्या. ते पयशे GSIDCन शिरगून दवरल्या. ते परसू जर करतले जाल्यार ही इज इन अ बेस्ट पोजिशन टू डू, बिकॉज ताका तातूंतले भितर सगळे खबर आहा. तो मेयर आसतना जर ताच्यान जायना, तो आमदार जाता कसो करतलो? मेयर आसतना तो जर मेयर आसतना ते आडयतात, आमदार जाता ताका सोडटले? मेयर आसतना तो सगळें करूं शकना. मेयर आसतना ताणें खुबशीं कामां केलीं. मॅक्सिमम एफर्ट घालून ताणें मॅक्सिमम प्रोजेक्ट्स JNNURM अंडर हाडपाचो प्रयत्न केलो, सक्सेसफूल जालो. 314 कोटी सुमार रुपयांचे प्रोजेक्ट ताणें सेंट्रल गव्हर्नमेंट UPA आसतना सँक्शन करून हाडले. म्हजे एकच प्रश्न आहा. सदांच सुरेन फुर्ताद म्हणटा की बीजेपी आपल्या कामां करपा दिना. बीजेपी हो फंड आडयता, तो फंड आडयता, हें करता तें करता. आतां आमदार जातकीर बीजेपी ताका ह्या तुमच्या मॅनिफेस्टो भितर बरयल्या ती कामां करपा येतल्याची गॅरंटी कितें? ह्या मॅनिफेस्टोन दिला एक लोकांक. ह्या मॅनिफेस्टोन ज्यो गोश्टी आसा त्यो गोश्टी पूर्ण करपा खातीर ताका कॅपॅसिटी आहा. आनी तूं जर आमचो मॅनिफेस्टो पळय, थंय हॉलो प्रॉमिसीस ना. आमी जर म्हणलां की आमी हें करतले म्हणून, ताज्या फाटली पॉलिसी आमी कशी इवॉल्व करतले तें आसा. म्हाका तांच्या मॅनिफेस्टोचेर वचपाक नाका, येवया मागीर, ते मागीर येवया. पूण इफ यू सी आवर मॅनिफेस्टो, म्हाका डिटेलान सगळें वाचपाचें ना कित्याक टायम ना. बरोबर. एवरीथींग पॉलिसी इवॉल्व केल्ली आसा. हें आमी करतले, तें आमी करतले, कशें करतले. सो यू गो थ्रू द मॅनिफेस्टो, देयरफॉर पीपल हॅव टू रीड द मॅनिफेस्टो. विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ मॅनिफेस्टो. मीन बाब, तुमचो जर पळयलो जाल्यार ट्रॅफिक हिपहॉप प्लॅन, मळा लेक डेव्हलपमेंट, PDAचे मार्केट कॉम्प्लेक्स, मागीर CCTV घालतले, पणजे वायफाय स्पॉट्स क्रिएट करतले. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन ह्यो गजाली बीजेपीन फाटली इलेक्शना टायमारूय सांगिल्ल्यो. फाटली खेपेक जे तुमी केले ना, ह्या खेपेक फाटल्या इलेक्शनाक म्हणजे केन्ना जेन्ना बाई बसलेलो बाई बसलो तेन्ना जेन्ना हें जालें ना, तेन्ना पणजेकारांनी आतां तुमचेर कितें विश्वास दवरपाचो की हें वाचता आतां करतले म्हणून? तूं कितें म्हणूंक सोदता, कितें जावना म्हणून? न्ही, हातूंत भितर CCTV स्पॉट, वायफाय स्पॉट सारके सादी गजाली ह्यो इवन असेंब्ली इलेक्शनाक मॅनिफेस्टो भितर आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां जावपाक शकल ना. आतां पणजेकारांनी ह्यो जातल्यो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट किंवा मला लेक डेव्हलपमेंट प्लॅन, PDA मार्केट किंवा मार्केटाची 3rd फेज आतां जातले. हे पणजेकारांनी कित्याक विश्वास दवरचो? पळय, पयले सद्या माला लेखीचे जर तूं उलयता, आय एम मोस्ट अवेअर ऑफ माला कितें जाला तें. द मॅटर इज इन द कोर्ट, इट्स सबज्युडिस मॅटर. तो कित्याक लागून जालो? बिकॉज द एक्स चेअरमॅन कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना कर्नाटका कडेन एग्रीमेंट एंटर केलो आनी लोकांनी आमी ऑब्जेक्शन घालतकूच तो सबडिव्हिजन कोर्टान पडलो. सो माला लेखीचें तूं उलयनाका आनी तो जावचो ना. दॅट इज वन थिंग. आतां गार्बेज करपाक आमी ऑलरेडी हिरा पेट्रोल पंपा कडेन जागो घेतला, बिहायंड हिरा पेट्रोल पंप, आनी द वर्क इज गोईंग ऑन.
आतां हिंगा वर्क जाता म्हणून अगेन काँग्रेस पीपल तांकां पडोवंक जायना आनी तेंच्याच स्पोक्स पर्सनान केस फायल केला वीच कॅन बी व्हेरीफायड बाय द प्रेस आयज येयला तिजेर ना फॉर युअर इन्फॉर्मेशन हे प्रेसाचेर येयला हे फॉर युअर इन्फॉर्मेशन ताकाच खबर ना खंयचो प्लॉट आनी कितें तो लँड फिलिंग इज नॉट डन बाय द आस सो दॅट वर्क तुम्ही म्हणटा तुमगे काम आता काँग्रेस हाडयता म्हणटा तुम्ही एक्झॅक्टली तुम्ही हाडयता वन सेकंड पळय हा काँग्रेस लिडर दुर्गादास सेस कंप्लेन टू द नॉर्थ गोवा कलेक्टर अगेन्स्ट वॉट ही टर्म्स इज ब्लेंडेड तुम्ही म्हणटा तुमची कामं काँग्रेस हाडयता हांव हाडायना आनी आमची ते हाडूंक शकचोच ना बट मागीर हे जातले ऑफकोर्स जातलें कित्याक हें काम 2.5 वर्सां मायजूच जाल्ली हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन जालां वर्काक तुका नॉर्मली खबर आसा काम कितें करतलो जाल्यार एका रातीन आनी एका वातीन जायना टायम वयता सो ती इम्प्लिमेंटेशन सगळी मनोहर बाईन केल्ली हा सिद्धार्थ ती कामां फुडें व्हरतलो सिद्धार्थान ही फुडी लेगसी फुडी व्हरपाची एक्झॅक्टली दिस मॅनिफेस्टो इज कंटिन्युएशन ऑफ मनोहर पर्रीकर मनोहर कटेकाराचो वर्कूय आनी तेजीय थोडी कामां आसाय वायफाय सिटी म्हणून अर्ली नासलेली आतां बरें राजीव बाब तुवें आयकलें दोनी मॅनिफेस्टोय पळयल्यात कितली रियलिस्टीक आसात मॅनिफेस्टो आनी हातूंत भितर खरेंच राजधानी खातीर म्हणजे एक विजन लागता तें दोनी पार्टींनी दिलां काय कितें सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार मॅनिफेस्टो ही एक व्हडली फकाणां जाल्यात आतां म्हजे कोतान मतदार किंवा लोकय मॅनिफेस्टो सिरियसली घेनात म्हाका खबर आसा भाजप ही जेन्ना कांय वर्सां पयलीं जेन्ना मुखार आयिल्ले तेन्ना ते जाहीरनामा म्हळ्यार काँग्रेसची फकाणां मारताले आनी ताणें जाहीरनाम्याक उतरनामे काडिल्लें वचननामा म्हणून विजन डॉक्युमेंट हय सो आतां पळयत जाल्यार ते आनी काँग्रेस भितर कांय फरक ना ही सगळीं पळय ताणें उतरां दिल्यात ही सगळीं उतरां फाटल्या 10 वर्सां किंवा 15 वर्सां आयकत आसात दोगी जाणां कडेन आयकतात आनी ह्या सगळ्या बोवाळां भितर राजधानी जी पळय म्हणटाली पणजे म्हणटी देशांतली एक बऱ्यांतलें बरें शहर ताका एक न्हंय वता ताजी इतलें सुंदर शहर ना ताका इतिहास आसा आनीक हेरिटेज अशे तरेची सिटी ह्या सिटीची दोनी पॉलिटिकल पार्टी आनी हितसंबंधी आर्थीक गट आनी मेळून फाटले 20 वर्सांत अक्षरशः गळचेपी केल्या ते शहर अक्षरशः काबार करून उडयलां आनी म्हाका खात्री आसा 5 ते 10 वर्सां तर अशेंच चलत रावलें जाल्यार ही सिटी समुद्राच्या पोंदा वचपाचें तुमी सांगता कितें की फाल्यां सिद्धार्थ येवं किंवा सुरेंद्र येवं पणजेचें कांयच जावचें ना न्ही हांव म्हणटा ते जाहीरनाम्याचेर जर उलयत ते जाहीरनाम्याचेर कांय सिरियस ना कारण दोनी राजकीय पक्षाक पणजेचें चडांत चड दूड काडून ते पणजे कशी काबार करपाचे आतां दोगूय जाणां इंट्रस्ट आहा बरें यतीश एक गजाल तांचो मॅनिफेस्टो तुवें पळयलो आसतलो तांचे मॅनिफेस्टो भितर जर कांय खरेंच बरी गजाली ते मागीर CCTV इन्स्टॉल करपाचें आसूं वायफाय हॉटस्पॉट्स तयार करपाचे आसूं हांव एकूच सांगता वायफाय पळय जें कितें आसा ते 10 वर्सां पयलीं तो कमिटमेंट केल्लो एक्झॅक्टली 10 वर्सां पयलीं आनी BSNL मुखार आयिल्ले की आमी तें करतले म्हणून कित्याक तें परस्यू जालें ना म्हाका खबर ना आनी एक बरी गजाल आहा की फायन्स फॉर युरिनेटिंग एंड डिफिकेटिंग ह्योय गजाली अशी When you काय have a इनोव्हेटिव्ह law, गजाली and that is not जाहीरनाम्या भितर आसात Boss, please understand, there is nothing innovative in that. There is a law, Defacement of Public Property Act म्हणून ऍक्ट हा, स्पोकिंग स्पिटिंग प्रोहिबिशन ऍक्ट हा, CCTV वायफाय घर मंत्रालय कोणाचे हा, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट इज द नोडल ऑथॉरिटी फॉर दॅट ऍक्ट इम्प्लिमेंटेशन. म्हाका तूं एक सांग, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे खंय हा? हांव मॅनिफेस्टोचेर उलयना. 2012 बजेट काडणी पळय जेन्ना मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जालो तेन्ना ताणें 5 गोष्टी प्रॉमिस केल्यो बजेटान ज्यो फिस्कल इयरान ताजे पायंडो घालचो पडटा. तूं मुद्दम पळय नेवगीनगर पार्ट ऑफ 4 लेन ब्रिज प्रॉमिस केलो एज ऑल्टरनेट एंट्री पॉयंट. मॅनिफेस्टोन न्हय, हांव बजेटाचें उलयता 2012 बजेटांतलें. हें मरे कॉमिक जाल्या ही. They are just repeating this for the last 20 years. फुडें पळय सेकंड ब्रिज proposed from Bethi to the heart of city. Mayor आणि deputy mayorak with a grant he wants to welcome them with a grant of 50 crores. तेन्ना mayor आणि deputy mayor हांचो आशिल्लो. वैदई नायक was the mayor when he was the chief minister when he presented his budget in 2012. ताणें आपल्या मेयराक सुद्दां 50 कोटी दिल्ले ना which he promised in his budget. Allocation खंय केलां आनी केलां जाल्यार तें दिलां. दुसरी गोष्ट the fourth this proposed to existing third phase of market आणि फिफ्थ गोष्ट PDA market at Ribandar with footbridge from Manaswada to market. ते परते आतांच्या मॅनिफेस्टोन आसा पळय. बजेटरी एश्युरन्स फायनान्शियल इयराक लागता, कंप्लीट जावं शकना आसत पूण एटलीस्ट पायंडो घालचो पडटा. बरें बरें इन बाब तुवें सुरेंद्राचो मॅनिफेस्टो पळयला हय
तुका दिसना बरें सुरेंद्रान सामको तुमच्या की इल्लो लांब लचक आहा गेलो तुमगे 2 पेज जाल्यार तागे 4 पेजी आहा आनी भरपूर सामकी बरी बरी उतर वापरून सगळी गजाल सांगल्यात ती वाचतकीर तुका कशें दिसता? म्हाका इतलें बरें दिसता की पयलो म्हाका गोमंग जालेलें तेणें परमिशन घेतलां जाल्यार आमच्या पांडुरंग मडकयकारा कडेन बांगिणी घालता जाल्यार प्लांट हांव ताजेर येवपा आशिल्लो हय हें घातलां तेणें सारकें बायगिणी हो शब्द वापरला तुम्ही ऑल्टरनेट सायट म्हणा तुम्ही बायगिणी हो शब्द 20 वर्सां जालीं. One minute. We have given an opportunity. We have given an opportunity to talk. तुम्ही honesty म्हणून बोलला. आता म्हाकाय उलोवपाक I don't know whether you are dishonest because every time you are repeating honestly सांगता म्हणून I am just coming to the point. Is effective garbage management. Did he take the permission from that panchayat and from Pandurang Markaikar that he is going to put a garbage plant there? That Baigini. Yeah, exactly. This is first important thing. Second thing, maintenance of roads, garden, path. ही त्याने ऑलरेडी आपण उलयला केन्ना तोच नको तेजी लिमिट्स कितें आसा ती कॉर्पोरेशनाची लिमिट्स कितें आसा ती आनी तेजी MLA ची लिमिट्स कितें आसा ती हे पळय दिस इज ऑन द नेविन टाइम्स डेटेड 5th April 2013 फर्स्ट तो हें केला तेन्ना हे पळय तेणें फोकस ऑन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन द सिटी मार्केट. वन सेकंड आपल्याला सीसीपीचो मॅनिफेस्टो काढून एमएलएचो मॅनिफेस्टो म्हणून तसोच जालो पळय हे पळय हिंगा आहा तेजे पे पार्किंग मल्टी स्टोरेज पार्किंग कॅन द सीसीपी डू दिस मल्टी स्टोरेज पार्किंग विथ द पॉसिटी ऑफ फंड्स हॅज द सीसीपी हॅव फंड्स ताका कोणाचेर डिपेंड जावचो पडटलो गव्हर्नमेंटाचेर. Government is giving him the funds? No, because government has not even given the funds to Vaidavi. Very simple. One second. Admitting because it is on the record. Did not give funds to his own mayor also. Exactly. This is the love that they have to their city. This is the thing because we have done the work. It is not necessary that you have to do the work. You don't have to keep your budget. It is not necessary that you have to do the work only through CCP because of 700 crores already job is done through GSIDC. So why it is necessary? I mean, Ashai Jewle, it is the development for the Pangim city. And as a Pangim citizen, I know more about the Pangim than you all. सो तू कितें म्हणटा सुरेंद्र फुर्ताला ह्या मॅनिफेस्टो भितर मेयराचें काम आनी आमदाराच्या कामाचो भितर सुरेंद्र कन्फ्यूज जाला. He is a confused person. He himself doesn't know what he is doing. Like for instance, I will cite you another example. पळय हिंगासो तो पळय आतां हेच मॅनिफेस्टोचेर तो बरयता पळय हिंगा पळय कंपल्सरी फोटो आयडेंटिटी कार्ड म्हणटा तो कंपल्सरी वेर इज यू कॅन टेक सम 8-9 डॉक्युमेंट्स. सो द क्वेश्चन ऑफ कंपल्सरी आयडी कार्ड हे कोणे घाला तो हांवूच नको. बरें राजू हो जो मुद्दो आहा तो म्हणटा की तुमी सीसीपीक पयशे दिले ना सीसीपीक पयशे दिले ना म्हणजे आर्ग्युमेंट घालतात. GSIDCच्या थ्रू आमी 700 कोटीची कामां पणजे केल्यात. वी हॅव नॉट निग्लेक्टेड द सिटी. व्हेहिकल ऑफ डेव्हलपमेंट कॅन बी डिफरंट. वो आर्ग्युमेंट पडटा आणि थंय काँग्रेस पडना कारण हो न्ही BJPचे फंक्शनिंगाचो एक व्हडलो दोश तांगेलो सेंट्रलायझेशन सेंट्रल जे पळय कितें संबंद डिसिजन मेकींग आसा न्ही तें दिल्लीकय तांकां इफेक्ट जाला. सगळे मेळून नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह डिसिजन घेता बाकी कोणाक पावर ना. हांगा गोंयान भितर तेंच जालां. गोंयान भितर भाई डिसिजन घेता किंवा परवरी बसून डिसिजन घेतात आनी तांचेर थापतात. तशें जाल्यार ह्यो म्युनिसिपालिटी आनी सिटी कॉर्पोरेशन दवरप ना कारण जिल्हा पंचायत तेंच केलां तांकां अक्षरशः मारून उडयल्यात. दिस इज अगेन्स्ट द डेमोक्रेसी. तू कितें म्हणटा सीसीपीक फंड दिला सीसीपी बरें काम करता? नाही बरें काम न्ही नाल्यार तांकां जिखून कितें हाडप. सीसीपी कॉर्पोरेशन इतल्या खातीर केलां की पणजी इज ए ग्रोईंग सिटी. हांगा ह्या सिटीचे प्रॉब्लेम्स आनी इल्ले खर आहात आनी सतत खर जातात म्हणून ते कॉर्पोरेशन केलें. बाकी कडेन एकच गोंयान कॉर्पोरेशन आसता तें तांकां फाटीं उबें रावपा जाय तांकां सल्लो दिवपा जाय तांकां गायड करपा जाय तांकां निधी दिवपा हें सरकाराचें कर्तव्य. आनी सरकार आपल्या बोल्सांतल्यान दिना लोकां कडल्यान जो पळय कर येता किंवा सेंट्रल ग्रांट्स येतात तातूंतल्यान दितात. म्हणजे आतां मोदी सुद्दां असं म्हणटा की आपूण राज्याक म्हणटा निधी दितली केंद्राची योजना तांचेर थापपाना. हेंच डिसेंट्रलायझेशन पणजेन गोंयान करपा जाय. दुसरे मॅनिफेस्टो वाचतना तुमचो मॅनिफेस्टो वाचतना कांय शब्द म्हाका मेळ्ळे कळ्ळें तुका. ताचे भितर कंजेशन एट KTC बस टर्मिनस वील बी स्टडीड एंड रिजॉल्व. मागीर वील बी अपग्रेडेड. देर वील बी सायंटिफीक कन्सल्टेशन्स स्टडीड एंड रेमेडीड एन्श्युअर्ड असले शब्द आहात. टू वेग एक सांगता टू फीचर इन मॅनिफेस्टो टू वेग. तुका एक सांगता पार्टिसिपेटिव्ह अप्रोच करून एक कन्सेन्सिस इवॉल्व जावन फुडें वचप इज द एसेन्स ऑफ डेमोक्रेसी. आवर मॅनिफेस्टो हॅज दीस इन लेटर एंड स्पिरीट and our candidate has the will